येशूच्यो यादी जागोया आनी एक बरो समाज घडोवया. गोवा दमन दिवचो आदलो आर्च बिशप आनी आतांचो कॅथलीक चर्चीचो भारतीय कार्डिनल फिलीप नेरी फेराव हांणी गोंयकारांक पास्कांचे परबेच्यो म्हळ्यार इस्टराच्यो सदिच्छा भेटयल्यात. आयकात ताका. ए पास्कांचे परबे समयार तुमकां सोमेस्तांक म्हजी उनुनीत परबीं पाठोवंक सोदतां. आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजून मरणाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत व्हेलें आनी आपणाचेर बावार्थ थेवतल्यांक सासणाचें जिवीत भासायलें. ओय, ह्या ताच्या जैता वरवीं आमकां ताणें आपल्या नव्या जिविताचे वांटेली केले. पास्कांची परब समाजाक नव्या जिवितान आनी ओर्तान भरूंक आमकां उत्तेजन दिता. गरजेक सांपडलेल्यांक, समाजान भायर आयलेल्यांक आनी रस्त्यांनी झोंपड्यांनी रावतल्यांक आदार आनी बोरवासो दिवंक आमी फुडें आसूंक जाय म्हूण ही जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब आमकां उगडास करता. हे नवे दृश्टीन आमच्या गोंयान एक बरो समाज घडूंक म्हणजे आमच्या बरेपणा परस दुसऱ्यांचें बरेपण उखलून दवरूंक आनी तांचे पासत वावरूंक आमी आयती जावं. ही पास्कांची परब आमकां एक बरो सोयेग जावं. अशें आमच्या समाजान आमी बऱ्या मनांची आनी शांतीची हातयारां जावंक पावतल्यो. सोमेस्तांक एक खुशाल बरीत पास्कांची परब आवंडेता. हॅपी इस्टर.